केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आता आम्ही असा सालिगांव मतदारसंघात आणि आमच्या वांगडा असा काँग्रेसचे उमेदवार केदार नायक. केदार नायक, वेलकम तुमका आमच्या शोन. कसो चल्ला प्रचार तुमचा? 4 पंचायती कंप्लीट केल्यो आमी. 5वी पंचायत आयच्यान आमी रेस मागूस पंचायत चालू केल्या सकाळच्यान. रेस मागूस हो आमचो होम ग्राउंड म्हटल्यार जाता. आमची पंचायत हांगा हांवें तशेंच म्हज्या पंचायत वांगडी जे आसा हांगा आमी जो थोडे पंचायत वांगडी आसा ते 20-20, 25-25 वर्सां जालीं पंचायत मेंबर आसा. मॅडम आसा 3 डेप्युटी सरपंच आमची 3 टर्म जिखून आयिल्ली आसा. हांव 2 टर्म जिखून आयिल्ले आसा. सरपंच म्हणून ह्या वाठारांत काम केल्लेलें आसा. ग्रासरूट लेवलाचेर सगळ्यांनी काम केल्लेलें आसा. सो हो जो वाठार आसा रेस मागूस हो आमकां म्हणजे नवो न्ही, आनी ह्या वाठारांत आमकां भरपूर वोट पडटले. मोर दॅन 80% म्हटल्यार जाता तुमी. तुम्ही काँग्रेस कित्याक चूज केली BJP सोडून? खुबश्यो कारणां आसात हाका. खुबशीं कारणां म्हटल्यार मनोहर भाई जेन्ना ह्या पार्टींतल्यान ह्या जगांतल्यान ना जाले आनी जेन्ना ह्या पार्टीन तेंचो जी सावळी आसलेली ती ना जाली तेन्ना म्हाका दिसता भरपूरशे जे लिडरशीप आसली ते भरपूर लिडर्स तेंची मायंडसेट आसलेली ती मनोहर भाई भशेन नासलेली. तेंची ती डिक्टेटर कशी जी पार्टीन काम करपाची स्टायल आनी कार्यकर्त्यांक कचरो कसो यूज करपाची स्टायल तेंची, म्हणजे कांय ना लोकांचें कांय पडलेलें ना, कार्यकर्त्यांचें कांय पडलेलें ना. हे सगळे खुबशे आनीक रिजन्स आसा जे सगळे एकठांय करून हांवूच एकटो न्ही, तुमी पयलो आसतलें टुगेदर फॉर सालेगांव म्हणून आमचो मंच आसा. हे सगळे जाण आमी भायर सरल्या पार्टींतल्यान. आनी ती जर पार्टी जाली BJP जाल्यार एक आमकां दिसलें की एक पार्टी जे गोंयान कितें चल्लां हें जाग्यार घालूंक शकता ती काँग्रेस म्हणून आमी सगळे जाणां काँग्रेसीन दाखील जाले. आनी फुडें वता काम करता म्हाका तेंच्यांनी कॅन्डिडेट म्हणून चूज केलो. हो जर मतदारसंघ पळयत जाल्यार हांगा हाचे पयलीं मिनिस्टर जावन गेले, मागीर गोवा फॉरवर्डाचो मिनिस्टर जालो, तो आतां BJPन आयला. कितें डेव्हलपमेंट जाली? डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना. तुमी ह्या हांव 4-5वी पंचायती 4 पंचायती हांवें कवर केल्लेली आसा. सगळे जाणां तेच सांगता की एका इलेक्शनाच्या टायमार कॅम्पेनिंगाक पयल्लो MLAक तो आतां सेकंड इलेक्शनाच्या टायमार आयला म्हणून. आनी हांव परतो सांगीत आयिल्लो आसा की डेव्हलपमेंट म्हणल्यार रोड न्ही फक्त म्हणून. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार सगळें येता भितर, ह्युमन डेव्हलपमेंटूय येता आनी उरलेले सगळे गांवान कितें कठिनाई आसा, जे उदकाचे प्रॉब्लम आसलेले ते कशें सॉल्व करप, जी लायट परती वताली अजून तेंच चालू आसा. सो लिबरेशन जावन आमकां इतलीं वर्सां जालीं, म्हाका दिसता अजून लोकांक उदक आनी लायट सारकी पावना. इज म्हणजे एक कॉज ऑफ कन्सर्न कसो. हें सगळें सॉर्ट आवट जावंक जाय आसलेलें पूण तें जावंक ना अजून. आणि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज? एम्प्लॉयमेंट इश्यूज डेफिनेटली आसा न्ही. कोवीड जेन्ना जावन गेलो एम्प्लॉयमेंट म्हटल्यार काम सोड पण बारीक जे धंदेकार आसलेले ते सगळे धंदेकार काबार जाले. टॅक्सीकार तुमी पयला आसतले, आंदोलनां चालूच आसा हेंची. बारीक जो धंदेकार, बारीक मनीस जो नुस्तें विकता, ते बाजारांत भाजी विकता, बारीक धंदे जे करता हे सगळे सोंपून गेलेले आसा. आनी गव्हर्मेंट जॉब्साच्या नांवान तुमी पयला आसतली इतले जॉब काडटा तितले जॉब काडटा, लास्टाक काडले आनी ते जॉब चडशे गेले ते 70रीन गेले आनी थोडे कितें आहा ते विकले गेले. म्हणून सामान्य मनीस जो कार्यकर्तो खंयच्या पार्टीक काम करता, खंयच्याय एका आसूं तो, एक तेंचे आवय बापायचें एक मनान हें आसता की आमी काम करुया पार्टीक. पार्टी जेन्ना सत्तेर येतली, पार्टी जेन्ना जिखतली तेन्ना आमकां कितें तरी आमच्या भुरग्यांक खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, गव्हर्मेंट जॉब्स मेळटले. हें कांयच जावंक ना. आनी तुमी पयलां आसतलें ते 20 लाख 25 लाखान ते जॉब विकल्या, सगळी उघड जालेली आसा. सामान्य मनीस, बारीक मनीस इतले पयशे हाडटलो खंयच्यान? सो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट इश्यूज एक भरपूर आसा. तुमचें विजन कितें कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर?
म्हाजें मेन विजन आसा तें हांव सांगता तुमकां की ज्या ज्या वाठारान 5-6 पंचायती आसा 6 पंचायतींनी दुसरे हे प्रॉब्लेम्स आसा सो त्या वाठारान त्या पंचायती वांगडा जर बसून तूं तेंच्या वांगडा संपर्क केलो जाल्यार त्या वाठारान सगळे हितून म्हणजे हांव कालूय म्हणटालो सालिगांव वाठार जो आसा तांकां ग्रावंडाचो हें आसा ते सगळे येल्ले गेल्ले भुरगे सांगता की आमकां फुटबॉल ग्रावंड जाय पियारणा जर गेलो तूं तेंचें तें पंचायत घर तांचो व्हडलो हॉल आसलेलो तितून लग्नाचो आनी मल्टीपर्पज तेंचो हॉल तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा तो जर जाल्लेलो जाल्यार तांकां ते आख्ख्या वाठाराक तांकां तो फायदो जावपाचो म्हणून म्हणजे दुसरे वाठारांचे लोकांक दुसरे इश्यूज आसा ते सॉर्ट आवट करूंक जाय सेकंड इश्यूज म्हणटात तो युथांक एम्प्लॉयमेंट म्हणजे कितें फक्त गव्हर्मेंट जॉब्सूय न्ही पूण नवे कोण भुरगे जे पास आवट जाल्ले आसता ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा तांकां तेंचे कडेन कावन्सिलींग करून तांकां वेगळे हितून जे बारीक धंदे आसा ते धंद्यान तांकां म्हणजे हेल्प करपाक ज्यो स्किमी आसता चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसता प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना आसता आनी भरपूर स्किमी आसता त्यो स्किमी तांकां हें करून इशू करून त्यो तांकां हेल्प करून नवे धंदे बारीक वाठारांत चालू करून हे सगळे जे आसा हे म्हाज्या तकलेन आसा सांगपाचें म्हटल्यार 10 वर्सां जालीं आमी हे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करीत आयिल्ले आसा सो हे इश्यूज सगळे आमच्या वाठारांतले खबर आसा आनी आतां फिरता आसतना उरलेल्या वाठारांचे कळटा ते सगळे आमी ट्राय करतले आमी सॉर्ट आवट करपाक ओके एक इशू जो म्हणजे खुबशे लोक विचारतात काँग्रेस कॅन्डिडेटाक तो म्हणजे फाल्यां तुमी निवडून येतकीर पार्टी सोडून वचचे ना म्हणून सो ताचेर तुमचें कितें म्हणून ना तेच 2-3 हे जाले फाटल्या दिसांनी हो इशू तुमी सांगता पळय जेन्युअन इशू आनी सगळे कडेन वता ते आमकां हो इशू हायलायट जाता लोक विचारतात की बाबा फाल्यां तुमी आयले जाल्यार उडकी मारचे ना मरे काय म्हणून कित्याक तेंच्यांनी आमच्या पयलीं हांगा कोण आसलेलो तो जंपींग फ्रॉग पळयल्लो हांव कितें सांगूंक सोदतां हांव जेन्ना BJP वांगडा आसलेलो सिन्स कॉलेज टायम टील द टायम आय वॉज इंडक्टेड इन काँग्रेस हांव एकूच पार्टी वांगडा आसलेलो आनी त्या पार्टीक लॉयल आसलेलो म्हणजे केन्नाच कोणें बोट दाखोवंक शकना की हेणेन कितें तरी पार्टी कडेन गद्दारी केल्या जावं हेणें कितें तरी पार्टीच्या अगेन्स्ट काम केलां म्हणून पूण जे दिसा हांव काँग्रेस पार्टीन आयलो ते दिसा हांवें एक चॅलेंज आनी एक घेतलेली आसा की हांव काँग्रेसीची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची ह्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पाळा मुळां आसा ती घट करतलो फुडले 2-3 टर्म तरी तुमकां हांगा काँग्रेस पळोवंक मेळटली सो एंड आय वील बी व्हेरी लॉयल टू काँग्रेस आनी लॉयल टू द पीपल ऑल्सो म्हाका जे वोट मारून फाल्यां निवडून दितले काँग्रेस पार्टीचेर हांव 5 वर्सां सामको काँग्रेसीक लागून काम करतलो आनी तेज्या भायरूय आमी काल जेन्ना राहुल गांधी आयिल्ले तेन्ना आमी एक ओथ घेतल्या ओथ घेवनूय आमी लिगल डॉक्युमेंट एफिडेवीट सायन केल्लो आसा सो म्हाका दिसता तें सफिशंट लोकांक कळपाकूय की आमी आतां कोण आसात ते सगळे लॉयल पार्टी वांगडा रावतले म्हणून तुम्ही जेन्ना म्हणजे टुगेदर फॉर सालिगांव तुमचोच एक कलीग इंडिपेंडंट रावला सो तुमची वोट बीन कितें डिवायड जातली ना आमची वोट तशी केन्नाच डिवायड जावची ना म्हाका दिसता 98% जे टुगेदर फॉर सालिगांव आसलेले ते 98% जे लोक आसा ते अजून त्याच मंचार आसा आनी आमी सगळे वांगडा आसात पळय सगळ्यांचे मायंडसेट दुसरे आसता सो ते 1-2% ह्या आयडीन त्या आयडीन गेले म्हणून कसलोच कांय फरक पडपाचो ना आमकां आनी आमी डेमोक्रेसीन रावतात त्या म्हणटकूच तेंचेय कितें विचार आसा तेंच्यांनी विचार घेवन आपले फुडें वचपाचें पूण हांव तुमकां 100% अश्युअर करता की आमकां भितर कसलीच डॅमेज जावपाची ना फायट कोणा मदीं केदार नायक जयेश साळगांवकर BJP वर्सीस काँग्रेस येस थँक्यू केदार तुवें आमकां टायम दिलो